पवित्र कुर्साचे कुरेद निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोत मानता देवा सोर पदवीदार देवा बापा सरकार आदी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावर वेगोर सांबाळलो अकवार मोरयतायन जल्मलो पोंस पिलाता काला ताणें कंस सुसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो स्वर्गात जोडलो सोर पदवीदाराच्या उज्यान बसलाय तुयतान जिवेन मेल्ल्यांची मुसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातली पवित्र सोबे भक्ताचे एकताट पथकाचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासनाचे जिवीत आमेन. आमच्या पासुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगर जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे एक प्रेम बोलले सम्या देवचे तें आसा असरे मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. नमान मरे एक प्रेम बोलले सम्या देवचे तें आसा असरे मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी नमान मरे एक प्रेम बोलले सम्या देवचे तें आसा असरे मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच रावता आमेन. आयज नियाळे उजवाडाचे मिस्तेर पयलो जेजू जॉर्दान नदीन स्नान घेतले आनी स्वर्गीच्या बापान पुताक वाखाणलो. आमच्या पास इतेसाव जायती आमची कातोलीक भाव भयणां नेणारपणान पवित्र सोबेच्या एकचारांतली कोट सोडल्यात तांची मोना उजवाडाय आनी बेगीनूच परतून पवित्र सोबेच्या एकचारान हाड म्हणून ह्या कोणांतल्यान आमी तांचे पासत मागोया. आमच्या पासर्गीच्या शेना पवित्र जावं तुजें राज चमका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताणल्या पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो जिटायसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली पुलगोरत्म्यांक पाव अदीक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लोग्नांक सोम्या जेजून ओचोऱ्यांनी
करून आपली वळख दिली. नियाळ जायतीं मनशां आजून पर्यान जेजू संवसाराचो सोरवंडार म्हूण वळखून घेनात. त्या भावा भयणीचें मन उजवाडावंक आनी तांणी जेजूक मानून घेवंक ह्या कोणांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सोरीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तायणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सोम्या देव चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान फ्रेंड बोलोले सर्वेस पोत चिरेसा ओसरे मोदे तू सोदो आनी सुदैचो पुचेचो. भाग्यत मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आतां सुद्दां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजूस बगोस आमकां आनी वार आमकां आनी कोणांतल्या उज्यांतली पुलगुरत्म्यांक पाव, अदी करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचे रास परगोटले आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून म्हूण मन बदलूंक शिकोवन दिली. हो कोण आमी भेटयता सगल्या आमच्या भुरग्यां पासत ताणें आवय बापायक आनी वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे इचलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणण्यां पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस चिटायसा उस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदैव तुजो पूजेच. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस चिटायसा उस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदैव तुजो पूजेच. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस चिटायसा उस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदैव तुजो पूजेच. बरे देवाचे माये आपापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस चिटायसा उस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदैव तुजो पूजेच. बरे देवाचे माये
आपापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस जटाय साव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज्य जेजू. बेन मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस जटाय साव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज्य जेजू. बेन मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस जटाय साव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज्य जेजू. बेन मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस जटाय साव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज्य जेजू. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस जटाय साव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज्य जेजू. बेन मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस जटाय साव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज्य जेजू. बेन मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच काल आमेन. म्हज्या जेजूस बगस आमकां आनी वार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली फुलगरत्म्यांक पाव अदी करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू पोटजोडीत जालो आनी ताचे आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. हो कोण आमी खेरीत मागता पाद्री आनी माद्री पासत तांच्या बऱ्या क्रिस्ती जिविताक लागून जायती आमची आपोवणी ह्या भुरग्यांनी आपणून घेवंक आनी पाद्री माद्रीच्या जिविता उद्देशी जेजूक आपल्याचो मास करूंक हो कोण आमी खेरीत तेंचे पासत भेटयता. आमचे बापा सोरीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशेंय संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेमलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यात मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यात मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यात मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदैचो पूज जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा
ओसरे मोदें तूं सोदो आनी सदैचो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आणि बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आती आतां सदां सुरवाता आमेन. हे म्हजे जेजू सुपगोस्त आमकां आनी वार आमकां आमकणांतल्या उज्यांतली पुलगोरत्म्यांक पा अदी करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर जेजून आपल्या कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडोवन आमचे मोदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. हो कोण आमी भेटयता मोदल्या वाड्यांतल्या दर एका कुटुंबा पासत ज्या कुटुंबान आडकोळ्यो ओडसोण्यो आसात तेन्ना जेजूक फुडें घालून ताणें आपल्या ओडसोणेक जेजूक आपलो मास करूंक आनी जेजूक मोदें घालूंक तेजे पासत मागोंक ह्या कोणांतल्यान आमी खेरी दर एका कुटुंब्या पासत मागोया. आमचे बापा सर्गीच्या चेना पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्यांक आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें आपलो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस्पच टायसाव स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मागेन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आसतना काला मेन. हे म्हजे जेजू सुपगोस्त आमकां आनी वार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली पुलगोरत्म्यांक पाव अदी करून चड गरज आसलेल्या. नोमाराणे काकुडीचे माये तूत की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मात्ता. ह्या दुखाच्या कोणान आस्कार आनी संस्कार सोडून दोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्यार शेरनी तुजी काकुटीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी दुलोर मकवर मरे ह्या पदेसा प्राण तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसाळ ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया
देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मोडना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र हृदयाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते तांकां मेळोवशी कोर म्हूण मागताव. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार सदां काल आमचे तांय आसूं अशें जावं. सुरवातेक आमी गायन करुया. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. गायनाचो अंक A36. आजचे नोवेन देवाक दिन वाचून बेडीत हा. आड्रियानो फर्नांडीस जो आपलो वाडदीस समारंभ था ताजे पासून गिरीतपणी हे बेडीत आमी मागता. तशेंच मागता आयची मांडावळ सांबाळटा मदलो वाडो ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या भावा भयणांक गिरीत आशिर्वादान भरभूण
आनी सगली कृपा दिणी तांकां लाभूंक तांचे पासत मागता. तशीच मागणी आसात आयज पलोमा डिसूजा जे आज आपलो वाडदीस समारंभता ताचे खातीर देवान तांचेरूय कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या देण्यान आनी कृपेन तांकां बरोवंक देत आमी मागता. तशेंच सगल्या भुरग्यां खातीर आयज मागता अदी करून ल्हान बाळकां खातीर जे कोण भुरगीं पिडेंत आसात तांचे खातीर देवान कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या देण्यान कृपेन तांकां बरोवंक सगल्या भुरग्यांक असो ह्या मिसांत तांकां आमी उबारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एको तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी सोगली क्रिस्ताचे सांदे. जेजूची कूड आमी बांदताव आनी त्याच्याच वावराक खान मारताव. पवित्र सभा आमची फामील. आमी सोगली हे फामिलीची वांगडी. थोडी आमची भाव भयणां निनारपणान तशेंच कांय निभा दिवन आपले खासगी कारोणांक लागून आनी कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण मानून घेनासतना जेजूच्या हातांतली पयस गेल्यात. आयज आमी तांचे पासत मागूंक तांकां समजूंक तांचेर फॉर्मान मारिना जावंक पूण तांकां आनी आमकांय कृपा मागूंक आयल्या. बापा, ती सोगली एक जावं. हें जेजूचें मागणें आमचें करुया आनी पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोड सोरून गेल्यान तांकां पोतून हाडूंक ह्या मिसांत आमकां जाणवाय आनी कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, घडये जायते फावटी आमी हीच पवित्र सभेची शिकवण वेव्हारांत आमच्या जिवितांत घालूंक आमी चुकल्या. घडये जायते फावटी हें पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक ताचेर नियाळ करूंक आमी चुकल्या. आमच्या जिवितांत वरवीं आमी फावो ते भाशेन आमी गोवाय जावंक आमी विसरल्या. ह्या सगल्या दुखींचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी हे रितींत फावो ते परी आमी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपुजार देवाक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यांक सदांच सांबाळ मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदय देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वोद्वेदारा सासणाच्या देवा, शिपडोन गेल्ल्या तूं एकठांयताय आनी एकठांयलोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिणाचेर तुजी काकळुतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्यान ती
एका ओकोण भावार्थान एकटवलोलीं जावं आनी प्रिती मोगाच्या गांठींत बांदलोलीं आसूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. बागियोंत पावलून कॉलोस्करांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताच्या एकवटांत जियेयात. तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थांत अदीक गोठ रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाचे परंपरेचें आनी संवसाराच्या मूल तत्वां प्रमाणे जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय. ताच्या मनशा सोयबांत देवपणाची सगळी बढती आसा आनी हे ताचे बढतेंत तुमी भागीदारां. सगळ्या प्रवाद्यांचें आनी अधिकाऱ्यांचें तो मस्तक. ताचे सवें तुमची सुनोद जाल्या. ही सुनोद मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोद म्हळ्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निखिपिली आनी त्याच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगशिल्यांत. समृद्धी प्रमाणे आमचेर आड आसलें ते रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार किल्लावन तें नाच केलें. आनी अशें प्रवाद्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयली आनी आपल्या जोयताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयली. देवाचें उतर हें. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळीं म्हणुया. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबनासतना तुज्या नांवांची स्तुती कोत्तां. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोटकोन चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माई मोगाचो. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजी वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो.
उद्गार. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडल्यांत. तुमी वेची आनी फॉलां दिवची, तोखतात तसलीं फॉलां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगलीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसा. तेच भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. आमी एक तशेंच तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें, अशीं तीं संपूर्णयेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, कातोलीक पवित्र सुबेच्या एकचारांतली कडचोल्ल्यांत तांकां नव्यान हाडूंक आमचेशी राव. हो एक खेरीत विशय. ह्या विशयाचेर हांव नियाळ कोत्ताना म्हाका म्हज्या एका इश्टिणीचो म्हाका उगडास आयलो, जें हालींच 1.5 वरां सुमार जालें. ह्या कोविडाच्या महामारेच्या वेळार ही म्हजी इश्टीण एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन्स ह्या जोम्यांत तें भितर सरलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें ताका जोबोर कॉन्टेक्ट हांव ताका करिनासलो, पूण जेन्ना हालींच्याच काळार हांवें ताका कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना तें म्हाका म्हणूंक लागलें, आमच्या क्रिस्ती धर्मांत म्हाका तितली ओत्मिकताय, तितली स्पिरिच्युएलिटी म्हाका मेळना. आनी हाकाच लागून हांव ह्या दुसऱ्या जोम्यांत हांव भितर सरलां. आनी तें फुडें अशें म्हणूंक लागलें, आतां हांव पवित्र पुस्तक दिसा दिसपट्टी वाचीत आसता. दुसरे सुवातेर आनी एक तें म्हणटा, हांव आयताराच्या आयतारा ह्या बायबल कोर्सीस ह्या कोर्सीसांक हांव तातूंत वांटो घेता. आनी आयताराच्या आयतारा हांव थंयसर मडगांवां थंयसर वचून ह्या शिबिरांनी हांव भाग घेता. आनी तिसरे सुवातेर ते म्हणटा, कांय बरी तांची फेलोशीप त्यो मिटिंग्स जातात, कांय बरें बॉन्डिंग तांचें. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या म्हज्या इश्टिणीच्या ह्या जिविताचेर हांवेंच एके भाशेन नियाळ करूंक हांवें अशें चिंतलें, घोडे हें भुरगें ही म्हजी इश्टीण घोडे आपल्या घोराब्यांत मोग सोदतालें, पूण हो मोग ताका मेळोंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, तेचो बापूय परदेसांत वावर करता, पूण तो जेन्ना परदेसांतावन घरा येता तेन्ना तो जाय तो सोरो पियेता.
आनी जायते वायट तो उलयता, जायते घोराब्याचो सुसेग तो पिड्यार कोत्ता. तिची आवय जिचो तें चड मोग करतालें ती 2 वर्सां फाटीं ती ह्या संवसारांतली भायर पडली आनी आतां तिचे माशेन तिच्या ह्या कुटुंबाचो सांबाळ कोत्ता. तिच्या भावा लागीं तें जोबोर उलयना, कित्याक तिचो हो भाव तिच्या ह्या माशेनाचो चड आपुरबायेचो. मोगाच्या भाव भयणो, तिचो एक बॉयफ्रेंड आसलो, ताका लागून ताणें ही इश्टागोत ताची सोडून दिली. ताचो हो संबंद तुटून गेलो. आनी अशेंच कांयच तिचे सवें कांयच संबंद ताचे जायते इश्ट आसले खरे, पूण जेन्ना तिच्या जिवितांत हे कसलेय प्रश्न येतात तेन्ना ताका आलाशिरो दिवंक कोणूच फुडें सरोना. जायते सिमनारिस्तांव पाद्री तिचे इश्ट आसले, तरी आसतना तांकां तांचे लागीं तितलो बरो संबंद तिचो नासलो. मोगाच्या भाव भयणो, असल्याच कारणाक लागून ते हो आलाशिरो पाटिंबो आपली प्रॉब्लम्स येवन दुसऱ्या ह्या जोम्यांत ते भितर सोदता. मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत आमी जर तर नदर मारली जाल्यार भागवंत पावलू आमकां असलींच उतरांनी आमकां सांगता, अशींच हालोना जावंक पाडां जेजू भितर खोल रिगोयात, तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडात. आनी जे परी तुमकां हो भावार्थ मेवल्लो आसा तो तुमी ओकोण करात आनी होच ओकोण भावार्थान तुमी जियेवन दुसऱ्यांक तुमची गोवायकी दियात. मोगाच्या भाव भयणो, आमी जायते फावटी अशें चिंतता, आमकां इतलीं साबार वर्सां दोतोन आमकां शिकयतात, आमी भुरगेपणांतावन दोतोन शिकतात, पूण एकदां क्रिस्म घेतलो आमची दोतोन काबार अशें आमी चिंतता. हो गैरसमज आमच्या मनांतलो आमी भायर काडची गरज, कित्याक आमकां जेन्ना बिस्प साहेब आमकां ही पवित्र माखणी आमकां दिता, क्रिस्माची माखणी आमकां दिता, पवित्र घे मोर पवित्र आत्म्याची ह्याच उतरांनी तो आमकां मागता, तेन्ना आमकां गोवाय करून तो आमी मॅच्युअर्ड क्रिस्टियन्स कशीं आमी दुसऱ्यांक आमची गोवाय दिवंक आमकां तो पाठयता. मोगाच्या भाव भयणो, मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवना जावंक, कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक चतूर रावात, अशेंच उतरांनी फुडें भागवंत पावलू आमकां सांगता. मोगाच्या भाव भयणो, देवान दिल्ल्या ह्या झुजाच्या आंगत्रान विथ द आर्मर ऑफ द लॉर्ड, जे आमकां एफिशियन्स 6:10-18 ह्या वडींनी आमकां मेवता, तें आमी घालून हें आमी न्हेसून ह्या आमचें ओत्मीक झूज आमी झुजची गरज. कातोलीक धर्माची आमी पुस्तकां आमी वाचची गरज. मोगाच्या भाव भयणो, तेन्नाच आमी आमच्या कातोलीक पवित्र सभेची खरी शिकवण आमी शिकूंक पावतले. इम्प्रिमातूर आसलेली जावं बिस्प साहेबाची परवानगी घेतलेली असली पुस्तकां आमी वाचून आमच्या भावार्थाची आकारणी करची गरज. मोगाच्या भाव भयणो, जायते फावटी आमकां धर्माचे बाबतींत जायते वेगवेगळे प्रश्न येतात, तेन्ना आमी कितें कोत्ता जायत, जावं आमच्या खासगी जिवितांत लेगून दिसा दिसपटी आमकां दुसरे वेगवेगळे प्रश्न येता. आमी रोखडीं भुरगीं जावं तरणाटी नेटार वेतात, रोखडें गुगलार टायप करून आमचे आन्सर आमी सोदतात. मोगाच्या भाव भयणो, ही बरी वस्त आसा, पूण जेन्ना आमी खंयच्याय ह्या नेटार सायटीर आमी वेता तेन्ना खरेपणी ही क्रिस्ती धर्माची शिकवण आमी आदारता वो ना, आमी ही वाचता ती क्रिस्ती धर्माची शिकवण होय वो ना हें आमकां ही खात्री मेवना. मोगाच्या भाव भयणो, हाचीच आमी चोत्राय दवरची गरज. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटलों, तुमकां कसलेय भावार्थाचे प्रश्न आसात, तुमच्याच यादनिकांक तुमी भेट करून तांचे लागीं हे प्रश्न मांडचे. हांवें ह्या म्हज्या इश्टिणीक हांवें विचारलें, आमी आमच्या ह्या धर्मांत तूं आसलें तेन्ना
तुजे इतले सबार सिमनारिस्त यादनीक तुजे फ्रेंड असले, तुजे इश्ट असले, ताका तुवें हे प्रश्नाचो जबाब विचारूंक नाका आसलो. तूं ह्या क्रिस्ती धर्माचे वांगडी असलें तेन्ना तुवें ह्या बायबल कोर्सीस, ह्या आमच्या धर्म प्रांतांत बायबल कोर्सीस, थियोलॉजी कोर्सीस जातात, तातूंत तुवें वांटो घेवंक नाका आसलो. म्हाज्या भाव भयणो, तेन्ना आमकां वेळ आसना. पूण जेन्ना दुसऱ्या धर्मांत वा दुसऱ्या ह्या पक्षांत आमी वेता तेन्ना आमकां ह्या देवाक दिवंक आमकां जाय तो वेळ मेवता. म्हाज्या भाव भयणो, आनीक एक वस्त म्हज्या मनांत येता. हांव एका कुटुंबांत, नव्याच काजारी जोडी ह्या कुटुंबांत हांव भितर सरलोलो आनी हांवें थंयसर मागणें करूंक तांचे लागीं पवित्र पुस्तक मागलें. म्हाज्या भाव भयणो, तीं भितर गेलीं. थंयसर आल्तारा लागीं तांचें कांयच आसोंक ना आनी पॅक केल्लो हो बायबल, हो हें पवित्र पुस्तक तांणी उगडलें आनी म्हज्या हातान दिलें. म्हाज्या भाव भयणो, हांवूच थोटाक जालो. क्रिस्माच्या वेळार जावं आमच्या काजराच्या वेळार जायतीं जाणां आमकां पवित्र पुस्तक हें देणें कशें दितलीं. तें आमी आमच्या दिसपट्टी आमी वेव्हारांत आमी वाचून तें आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करची गरज. तें पॅक करून आलमारींत शोकेसींत दवरूंक आमकां दिवंक ना. पूण आमी जंयसर वेता, जंयसर वावराचे सुवातेर आमी वेता, थंयसर लेगून आमी तें वाचून तें आमी आमचो दिसपट्टो, आमचो दीस आमी दिसाक आमी सुरवात दिवची. म्हाज्या भाव भयणो, आयज खेरीत भाशेन आमी आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागता. आमी कितले म्हूण आमच्या भुरग्यांच्या मनांत, तांच्या काळजांत हें पवित्र पुस्तकाचो मोग आमी दिवंक वावुरता. आमी पयल्या सुवातेर आमीच तेर्साच्या मागण्या उपरांत जावं खासगी मागण्या उपरांत हें पवित्र पुस्तक वाचून आमच्या भुरग्यांकूय ह्याच मोगान आमी वाडोवया. म्हाज्या भाव भयणो, दुसऱ्या सुवातेर पवित्र पुस्तकांत अदीक ओकोण जावया. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें एकूच मागणें असलें आनी तें म्हणल्यार तीं सगलीं एक जावं. म्हाज्या भाव भयणो, जे परी बाप ताचे सोवें एक आसलो आनी तो बापा सोवें एक आसलो, तेच परी तिवूय आपणा सोवें एक जावं असलेंच ताचें मागणें असलें. म्हाज्या भाव भयणो, जेन्ना आमकां असल्याच दुसऱ्या पक्षाचे हे वांगडी मेवतात जाल्यार आमी कितें कोत्ता काय? आमी रोखडेंच आंग काडटा वो आमच्या भावार्थाची आमी गोवायकी तांकां दिता. म्हाज्या भाव भयणो, जेन्ना ही मनशां आमकां मेळटात, आमी आंग काडून कांपारो काडपाची आमी गरज ना. पूण जे परी आमी सोंसणिकायेन आनी मोगान आमी तांकां स्विकारची गरज आनी जे परी आमी आमचो एकवट ह्या पवित्र सोबेक दाखयतात तेंच आमी तांकां दाखोवची गरज. आमी पवित्र सोबेच्या एकवटान मोगान आमी आसा हें आमी तांकां दाखोवड करची गरज. आनी खेरीत भाशेन आमी आमकांच एकवीप करची गरज. ह्या पवित्र पुस्तकांतली ल्हान ल्हान वडी आमी शिकून जेजू आनी सर्वेस्पर देव जायते पावटी पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता, भियो नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेरमायास प्रवाद्याक तो म्हणटा, जेरमायास 1:8 तो म्हणटा, भियो नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आयजाया 41:10 थंयसरूय सर्वेस्पर देव आमकां म्हणटा, भियो नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 5वो आवेसवर 36th वड आमकां म्हणटा, भियो नाका, जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, भियो नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हाज्या भाव भयणो, जर तर देव आमकां सांगता आमी कसलीच भिवपाची गरज ना जाल्यार आमी ह्या दुसऱ्या पक्षाच्या वांगड्याक कित्याक भिवपाची गरज? म्हाज्या भाव भयणो, आमी क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां मुल्यां आनी ही भावार्थांत आमी ओकोण जावन तांकां आमची गोवायकी आमी दिवया. तिसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भाव भयणो, जेजू खेरीत भाशेन तांचे पासत मागणें कोत्ता आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकांय हेंच करूंक आमकां आपयता. आमी म्हणूंक फावना ती
आपुणूच कोडसोरून गेल्यात तांचे पासत आनी आमी मागचें मोगाच्या भाव भयणीनो तिवूय बरी मनशां आनी घोडे जायते तरेकवार डिफरंट सिट्युएशन्स तांच्या जिवितांत आसली तेन्ना तांच्या जिवितांत अडचण्यो आडकोड्यो आयल्यो तेन्ना घोडे तांकां तांची सेवा करूंक तांचें आयकूंक कोणूच आसोंक ना आनी हाकाच लागून घोडे ती दुसऱ्या पक्षांत दुसऱ्या जोम्यांनी ती भितर सरलीं मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तांचेर फॉर्मवण मारची गरज ना पूण खेरीत भाशेन आमी तांचे पासत मागची गरज आनी हेंच आमकां जेसू करूंक उलो मारता मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय कातोलीक पयत सभेच्या एकचारांतली कोडसरल्यांत तांकां नव्यान हाडूंक त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी आमचे बरी राव म्हूण खतखत्यान ह्या मिसाच्या सेवा धर्मांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी खेरीत आमची थोडी मागणी आमी बापाक उबारुया. तूं खडप आनी हें खडप हांव म्हज्या सोबाक बांदतलो. आमच्या पोवीस सभ्याच्या फुडाऱ्यांनी कोडसरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणी सवें अदीक मोग मोयपास दाखोवंक आनी पोवीस सभेची शिकवण दिवंक तांकां परतून जेजूच्या हिंडांत हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची चोर येता तो चोरूंक आनी दुस्पट घालूंक आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्मा नांवान फुटी घालिना जावंक तशेंच वेगवेगळे निबाणी लावंक नागरिकां मदें दुस्पट घालिना जावंक संविधाना आड वेता ते पयस करूंक पुर्जेच्या बरेपण खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची कातून कर. जेजू मस्तक आमी सांदे, जेजू दाखवेल आमी फाड्डे. आमी ताका चिटकून रावून आमी जेजूक दाखवेलीचे जिवे सांदे जावं सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखूंक कुरपेची फळां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची कातून कर. तुमी वचूंक सोदतात? जेजू सांगता तें तांकां कठीण लागलें देखून ती ताका सोडून गेली. पवित्र सभेची शिकवण जायत्यांक कठीण लागता. तांणी आपलें मनां उजवाडूंक आनी जेजूचे हिणांत परत येवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची कातून कर. बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुका उबारता आनी जायते पावटी आमी आमचोच दोन परगोटूंक गोडे फाटी सरल्या तितल्या पावटी आमी तुजे लागीं हेंच बोगसणे मागता आनी खेरीत ही मागणी तुमचे मुखार त्याच जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार उबारता. त्याच सोम्या आमच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया यादनी कुंडो समर्पिता. गायनाचो अंक C18.
आमी कुडो समर्पिता आमची मना समर्पुया आमी कुडो तयार कोता कासा आमची तयार करया यानीक ताका रोस्पेटोयता आमी आमची जीण पेटोवया क्रिस्तारो गोतो कोण पिता पियोंक आमी आयती जावया सुर्गीचे वन तयार जातले मुक्तान मारूंक लागीं सोरया क्रिस्तारो कोण पियो जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करया म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आखे भोगी सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं मोगाच्या बापा तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कोराराची एक पर्जा जोडून घेतली तुजे पवित्र सोबेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखून तुवें आमकां पावयलीं आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताचे एक कूड जावंक आमकां एकठायलीं सोमेस लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोयाळपणी हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तोरेची एकूच काम करता ताचे ओस्तुंगी आनी संवसाराचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड कोत्ता आमच्या काळजांनी तोच सगली पवित्र सभा भरीत आसा निरंतरी तोच तिका चलयत आसा काळा काळी देखून सोर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमस धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज वाडदीस देवाक दिन वाचून बलिदान बेडिता आद्रियानो फेर्नांडीस ताचेर तुजो कितें आशिर्वाद घाल. तशेंच पालोमा डिसुजा तेय आपलो वाडदीस समृद्धा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन जुजे तुजे पोती, बागेन तुजे वास, बागेन फ्रांसीसच्या वेळ, पदवास बागेन दांतन, बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मान बऱ्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय आनी राचोड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें मोशे पितृची अशी म्हाका फावना पूण तशें एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Usata mulciaceca, liplolo undia rupa, tane parle bukelia, riong dileta delia, taso maimo, mitmena shillo, taso maimo, mitmena shillo, taso maimo, Tasomo mitmerna shilo Tasomaimo mitmerna shilo Tasomaimo mitmerna shilo Tasomaimo mitmerna shilo Tasomok mitmerna shilo Lan volia durbol cresta Sangati doria sagra Ekacionar bosoini Sogli purgi de paci Tazo maimo mitmena shillo Tazo maimo mitmena shillo Tazo maimo mitmena shillo Tazo mo Taso maimo mitmena shilo Taso maimo mitmena shilo Taso maimo mitmena shilo Taso mo mitmena shilo Monak lo jibon zalo Puri purkoras tablo Skacete cevon, corada cete cevon, taso maimo, mitmena shillo, taso maimo, mitmena shillo, taso maimo, mitmena shillo, taso mo, mitmena shillo, taso maimo. Mitmena shillo, taso maimo, mitmena shillo, taso maimo, mitmena shillo, taso mo, mitmena shillo.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी शेवला तो संस्कार भावार्थ्यांचो तुजे सवें एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सोबेक तो एकवटाचें कारण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सगळीं बसूया. तुझ्या भयणी बाबांनो, आयज आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी खरीच दिनवास फारीता. आमच्या आयच्या इमेसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमचे याज्ञीक बाबा फादर कॅविन आका. फादर कॅविन हाका घडी तुमी जायतीं वळखतात आसतलीं. याज्ञीकपणाची मागणी घेवचे आदीं दियाक कसो आमचे लागशिल्ले फिरगोजेंत मांद्रे हांगासर ताणें आपली आखारणी केल्या. वर्सभर फाटलें वर्सभर हे फिरगोजेंत ते थंय आसले. जायत्यांनी घडी ताका पळयला आसतलो वा जायतीं तुमी घडी वळखतात आसतलीं. तो आमच्या ब्रदराचोच गांवचो तो गोंय दारी नावेली हांगासरलो. ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज बारीकसाणेन आनी स्पश्टपणी आयचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांत कोटसल्ल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमचीं पावलां कशीं आमी मारचीं आनी कसो हुस्को दाखोवचो हें ताणें देवाच्या उतराच्या उजवाडान बरे तरेन आमकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडले देखून देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो आनी फुडल्या तांच्या याज्ञीकपणाच्या पावलांत सदांच ताका देवीक सांगात आनी आदार मेळचो म्हूण आमचे मागणी. फाल्यां नोवेनाचो 8वो दीस विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणांची येतल्यांक नवो बरवांसो दिवंक आमचेशी राव. फाल्यांचो दीस आमी सगल्या जाणट्यांक आनी पिडेमुतां खातीर आमी भेटयता. सगळे जे जाणटे आसात आनी जे पिडेंत आसात तांचे खातीर हो फाल्यांचो दीस आमी भेटयता. फाल्यांची मांडावळ करतली तेंबा समुदाय. सगळीं जी भुरगीं आसात देखून जे इन्फंट्स ल्हान भुरगीं आसात जे ल्हान आखी भुरगीं तांणी मातशें फुडें सरचें आल्तारा मुखार येवचें. जी भुरगीं आसात ल्हान भुरगीं आसात आवय बापूय घेवन आसात जाल्यार खाक्यान त्या भुरग्यांक तुमी हाडूं येता. आल्तारा मुखार फुडें येवचें. कितें आशिर्वाद तुमकां ह्या वेळार आमी दितला. भुरगीं आसात तीं फुडें येयात सगळीं. उबी राहत आयल्यान येयात आल्ताराशी येयात लागीं आयल्यान येयात आयल्यान लागीं येयात हिंगा लागीं रायात. हिंगा लागीं येयात रे आल्ताराशी येयात रे धांवतात खंय कोणच्या कित्याक कित्याक
मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव ही खेरीत संदी घेता आमच्या पादविकाराक फादर फ्रांसिसाक दिनवासूंक म्हाका ह्या फिरगोजे दिवन हे मिसाची भेट भेटूंक तशेंच देवाचें उतर परगोटूंक ताणें हें आमंत्रण दिलें देखून तशेंच सिमनारिस्त मेलकम म्हजोच गांव भाव ताणें म्हाका हें आमंत्रण दिलें आनी म्हाका आपयलो देखून हांव ताकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान तुका नांवांक तुवें वाखाणणी मेळो शिकयली. पवित्र सभा भावार्थान तुजे राखणेक ओंपून दिता. त्या तुज्या भुरग्यांचेर बोलेपणान नदर घाल. आंकवार मारयेत हांवन जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशेन घेतली, तांकां वेंगेंत घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगल्यांक ती नमुनो कशी दिली. तशेंच बापा, हांगा हाजीर जाल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अशें ती शाणेपणान वाडत वेतना मनशाचे बरे चाली बोली वरवीं पवित्र आत्म्या बळान संवसारांत क्रिस्ताची साक्षीदारां जावं, भावार्थ विस्तारूं आनी राखूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.
संसार गोमात सासना मिलाग्र सायबिणी आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत मिलाग्र सायबिणीचे आंकवार मायेचे विनवणेन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं. आमेन. शेवटाक आमी गायन करुया नोमान नोमान मारिये गायनाचो अंक T37. आमची